कितें म्हणून सांगया आतां आमी आतां डेब्रीज डांपिंग ह्या करता हायवेक ते करता ते सगळे लेटर केल्ले कलेक्टर हिंगा चलते हे आमकां खबर ना आतां तेणें मायकलान धरलें म्हणून आमकां पयर गमलें मागीर मारलो तेणें फोन कितले दोनय सायडीन मरतो चालू केलां तेजें लेटर आमी हेका कलेक्टर पंचायती स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक जाय घेता मेजर भान घेता आमकां खबरच ना हिंगा जाला म्हण तेणें फोन ह्या काय म्हाका आतां ऑलमोस्ट 6 महिने तरी जाला आसतले हे काय इतले बेगीन जावपाचें ना काय खबर ना आहलो हिंगा मध्य रस्तो आहलो डायरेक्ट हिंगा सायड ते पडते म्हणटा थिंगा पावपाक तो पहिला सध्या रस्तोच हो न्यू केला आता तुम्ही टर्न मारून येयला हे सगळे न्यू हो न्यू नो हो धाकटेली आहलो तो बांध मरे हो आसा तो दोनूय हो हांग पळयता तर हो थिंगा बाय स्वता पे खंय रे? म्हणटालो हांगच्या हो खंय रे खंयचो रे हांगा डायरेक्ट हे मरे तेला कडे बाय स्वता वयता खंय रे यो मरे यो यो तर ती झाडां हाडून उडयले तर इश्टो कित्याक आलशिल्या थिंगा सार हिंगा केन्ना आमकां गमला हय ना आतां बरें तो बांध हूंय बाय चल्ला तो मान थिंगाच बसलो आमी घालता पळय तो तो पडतेला कडेन सांग तो पेप्सीचे पळय ते आहा थिंगा न्हू तो थिंगा बाय चल्ले हे आतां हे बेंद्रो तो न्हू तो देड हो हिंगा बाय असं न्हू नाल्यार ते हेजेर काडले आमकां टाइम ना आमी हेजेर आमी लेटर घाला आनी रोड आशिल्लो बांद आसतलो बांद आणि हेच न्हू आता आणि ह्याच्याय पयलीं आमी एक कंप्लेंट केली हे इश्यू जालो ते सगळे 8 सारा घेवन बसता रो एक्सिडेंट जाता तो तुमच्या ज्युरिडिक्शनान येता हायवे ऑथॉरिटीक तुम्ही बरोवपाक तुमकां सेक्शनान बरयलें खूप दीस जाले मरे आता आपोवपाची गरज ना रे तुम्ही डायरेक्ट काढा मरे तुम्ही हे जे तसे खाली का बरं अरे बाबा आता आमी आसता पुलीस पळय म्हाजे इंडिया डेली पुलीस येता पुलिसान तेका सगळे आमी लेटर केका केल्ले सांगता तुम्ही लिगल आहा म्हणून नोटीस दिवपाय ना ते एन्क्रोचमेंट डायरेक्ट एन्क्रोचमेंट आमी आता पुलिसाक लेटर तेजेय केल्ले अरे मेमेले लेटर केला तुका डायरेक्ट सेक्शन 73 म्हणून आहा पळय आमी केला सांगता पंचायतीक लेटर केला तुम्ही काडपाची तुमची आमी कलेक्टर सांगता पंचायतीन काड एक्शन घेवपाक आमी काय लेटर पुलिसाक तेजेय लेटर केल्ले तुका जाल्यार लेटर करून जावची ना तुझ्याकडे सेक्शन 73 डायरेक्ट म्हणटा तुझ्या पंचायत ज्युरिडिक्शन कोणताच इलिगल गाडा असू ना डायरेक्ट ते सोड आता ही घरान न्हू डायरेक्ट हांगा 64 वन पोलीस स्टॉप नोटीस काढ आणि पळय बेस्ट डायरेक्ट नाव तेजी इन्क्वायरी करता आमकां कोण तो पर्सन गमपाक जाय तेजेर आमी काडटा तो नोटीस तुका पर्सन जॉन फ्रेंडलीस तो जॉन जावं कोणी जावं माझे पयले जॉन जावं कोणी जावं आमची आमी तेका एमआरएफ फॅसिलिटी दिलेली आहा तेका हिंगा डांब आमची करपाक गरज ना ते जालेत रे आणि ते कोत्ता बांधला फायन घालतले 64 वन गेन तुका एक्झिक्युटिव्ह पॉवर आहा तुझो हांव म्हणना हांव जाणा डायरेक्ट पावर जावपाली सर हांव पयले म्हाका इन्क्वायरी करपाक जाय 2 दीस आयज सेक्रेटरी घाबलो आयज आनी फाल्यां सेक्रेटरी कुर्सा खाते खंय हांव सेक्रेटरी सांग म्हाका ओल्ड गोवा कित्याक खाते कुर्सा कोलो करता हांव खबर ना कुर्सा खाते ओल्ड गोवा पण सेक्रेटरी जाल्यार चलले ते चलची ना तुमचे चलची ना कितें अरे कित्याक चलची 64 वन जे एक्झिक्युटिव्ह पॉवर तुका फोर्टनाइट मीटिंग बी आयकून घे म्हाका फायंड आउट करपाक आता फ्लायिंग स्क्वॉड भायलो मनीस येवन हांगा नोटीस काडटा तू हिंगा कितें करता 3 दीस जाले अरे तुका कोण ना बोलले केन्ना खबर पयर रातचे हांवें सांजचो फोन मारला मायकल आता नोटीस काढ मरे 64 काडना नोटीस काढून पळय काडटा थंयसर तुवें 64 वन ची नोटीस काडूंक ना थंयसर तुवें स्टेज मारला त्या कॉन्ट्रॅक्टरान तो बाय कंपोजर प्लान कितें घालपाक आमी एमआरएफ हाडले पळय ते तो कितें मदींच तेणी मँगलोर फील्ड केला कंप्लेंट केली कंप्लेंटात तो स्क्रॅप यार्ड काढलो रे मग कन्स्ट्रक्शन आहा मग अजून कन्स्ट्रक्शन स्टेज घाललेले ते आहा येवूय थंयच सांगले येवूय कित्याक सांगता तुका आता उडोवंक आणि नावाची गरज नसता कळ्ळें कळ्ळें मरे आरपोराची ऑर्डर येयला पळय ती वाद कितें म्हणटा टू ओनर ऑक्युपायर ऑर पर्सन हू ऑल्सो हॅव अ रायट ऑन दीस कन्स्ट्रक्शन ताका 15 दीस झक मारून येतलो कोणाक जाय आमच्या पंचायतचे काय ना बाबा इवन तो तरी तर पंचायती कॉन्ट्रॅक्टर हा गार्बेजचो तेणे बांद केला जाल्यार आमी ताका स्पेशल फायन मारता जोर तर आमची ऑटोलिक घेवन हांगा हो रस्तो बंद करया त्याचे हे बंद करचे टेम्पररी आमचे बंद करपाक ऑटोलिक सपोर्टार
ना आम्ही तुझ्या सपोर्टार ना भुरगे तर भुरगे सपोर्टार ना ते बोल करूया तेका तेरसाई सांगला आणि कहले एका लागून तुम्ही हाडा त्याचे कोणाचे नंबर कित्याक लागून तो पळय तुका सांगलेलं बरं आपण आणि हे रे तुझं हे कोणाक पडटा पंच कोणतो पंच वाडताक पडटा रे बाहेर पडटा ना हे पंच कोणाक ना ते तेर घालता ना आम्ही पर्सिस्टंट आम्ही त्यांनी पोवपाचें काम हे ते काय दिसना या आता आता इथल्या भितर हा की रस्त्याक ते कोण ना भितर कितले पूण गाडयो कितके येता आसतले खबर आसतलो तुका 30-40 गाडयो येवन फील केला आसतले मागीर तोपर्यंत कळना कशें तिगा फिलिंग तुझे दोळ्या फुडें मागीर कलेक्टराक लेटर केल्ले बरोबर ब्रिजाचे पंदाक जाला पळय ते ना आमकां तुजो सपोर्ट पंचायती सपोर्ट इलिगॅलिटी बंद करपाक आमी आमचो आमकां हिंगा सपोर्ट ना फॉर्मुला म्हाका जाल्यार कांय खबरच ना हिंगा फिलिंग्सा मायकलान मारलेलो पूण हांव सांगता ते काम बिजी हांव तेका सांगलें म्हाका हे बोलला तेणी आतां थिंगाय माती घालेली सकल हितून पर्यंत ते कळ्ळें आता जॉनान म्हण सांग जॉनाक फोन मारलो जॉनान काय माझा फोन घेवन रिप्लाय करना बाबा आमचे गार्बेज तू एमआरए फॅसिलिटी दिली आमची गार्बेज म्हाका दोन दिसान म्हाका आता हारी हारी तुम्ही येयल्या म्हणून 2 दिसा आताच म्हणून काडना 2 दीस दी म्हाका लेट माय सेक्रेटरी काम तेच सांगता तेच गिव मी 2 days आय डू इट गिव मी 2 days लेट माय सेक्रेटरी कम बॅक ते क्रिमिनल ऑफेन्स अंडर बुक करपाक so many mangroves See, I say decide I'll take action even I'll write to the forest need is come and give me 2 days let my secretary come back from the cruise yes we'll take action but you must observe कर सारखे so कितली mangroves मारले त्यांनी but regarding land filling आता किती पाऊस असो criminal offense तुम्ही गाल त्याका किती करा पडला regarding this illegal construction I'll take action तुमचे कडसून तुमचे पंचायती कडसून पण आमच्या विलेजच्या